भक्तांच्या उल्याक पावपी फातर्पेची श्री शांतादुर्गा कुंकळकारणीच्या फामाद जात्रेक बुधवारच्यान सुरवात जाल्या। काल अंबारी रथांतल्यान देवी कुंकळकारणीची भव्य मिरवणूक जाली। हजारांनी लोकांनी गर्दी करून देवीचो आशीर्वाद घेतलो। पळयात काय मन भुलवणे खीण। शांतादुर्गा कुंकळकारणीची ही जात्रा आनीक 4 दीस चलतली। काल अंबारी रथ जालो। आयतारा फांतोडेर व्हडलो रथ जातलो। लोकांनी आयज मेरेन बरो प्रतिसाद दिला। तसोच तेको 5 दीस चलपी ह्या जात्रेक दिवचो आनी जात्रा यशस्वी करपाक हातभार लावचो असो उलो देवस्थानाचो अध्यक्ष जुवेंद्र देसायान मारला। आयकात। आज तुम्ही पळयला आसतले की 28 तारखेर आमचो अंबारीच्या रथांतल्यान देवीची मिरवणूक जाली। ही मिरवणूक अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीन पोलिसांचे सहकार्य तसेच भाविकांचे सगळ्यांचे सहकार्य तसेच दुकानदार जे आयिल्ले आसात त्यांचे सगळ्यांचे सहकार्यान आणि आमच्या बारा गांवकार आणि तसेच आमचे बाकीचे जे महाजन भाविक तसेच आमचे कमिटीचे सगळे मेंबर यांचे सगळे सहकार्यान आयचो रथ बरे भशेन जाल्लो आसा। तेन्ना हेचे फुडेंय हांव भाविकांक आवाहन करता की तुमी तुमकां बरें सहकार्य दिवचें। जे कितें हांगा आमी अरेंजमेंट्स केल्ले आसात, फॉर एग्जाम्पल आमी हांगा बायो टॉयलेट्स दवरलेले आसात, वेस्ट उडोवपा खातीर डस्टबीन दवरलेले आसात, ताचो वापर करात, परिसराची स्वच्छता पळात आनी ही जात्रा यशस्वी रित्या पूर्ण करून घेवपाक आमकां सहकार्य करात। गोवा 365 खातीर फातर्पेच्यान रमेश नायक रावत।